पुलवामा जिल्ह्यात जाल्ल्या आतंकवादी हमल्याचो गोंयांतल्या लोकांनी निषेध केला। पाकिस्तानान पुलवामा जिल्ह्यात ब्लास्ट करून जवानांचो बळी घेतला। पाकिस्तानान केल्ल्या ह्या ब्लास्टान सुमार 40 जवान शहीद जाले। पाकिस्तानाचेर चडत जाला। सरकारान पाकिस्तानाचो सोक्षमोक्ष लावचो आनी भारत कितें तें दाखोवन दिवचें अशी तिडक गोंयांतले लोक करपाक लागल्यात। गोंयांतल्या लोकांनी पाकिस्तानाचो निषेध म्हूण मशाल मिरवणूक काडली। पेडण्यान हरमल हांगा निषेध फेरी जाली। कि पाकिस्तान के चंद घटिया लोग आतंकवादी जिनको हमेशा पहले वाली सरकारों को नहीं कहूँगा लेकिन इनको जड़ से खत्म करना चाहिए। आज वक्त आ गया है कि अगर आज हम नहीं जागे, ये पूरे देश का पूरा समाज अगर नहीं जागा और हमने इनको सबक नहीं सिखाया तो ये देश खतरे से खाली नहीं है। आज उन्होंने 47 मारे हैं, हम उनके 47,000 मार के आए, यही हम प्रण लेके आए। और इस मशाल जुलूस का गोवा से आपने ऐतिहासिक शुरुआत की है। जी काल जे प्रकरण पुलवामा जम्मू काश्मीर हांगासर पाकिस्तानच्या दहशतवादी संघटनेन जे कृत्य केल्ले आसा ते हेर वृत्तीचे कृत्य आसा आणि त्यामुळे त्याचा निषेध करते खातीर आम्ही आज सगळे हरमलचे तरणाटे भुरगे जाणटे हांगा जमलेले आसात। जे कितें घडलां ते सबंद देशात न्हय तर जग पळयता आणि सबंद देशभर ह्या गोष्टीचो आक्रोश आसा। जे कितें कृत्य केला ते कृत्य पाकिस्तानान एकदम नीच वृत्तीचे कृत्य आसा। ह्या निंदेचो आम्ही सगळे निषेध करता। जे पाकिस्तानान जे कितें कृत्य केला हिचेर आमी सगळ्या लोकांनी न्हू आख्ख्या भारत देशात जे तेणें एक पटीन केला ते भारतांत घेर करून तेचेवर वॉर करून 10 पटींनी तेका कबार करून व्हेरी गुड तरूच आमकां ही शांतिकाय मेवतली। नाजाल्यार हो भारत आमच्या थोड्या सैनिकांक मारून आमकां भरपूर त्रास करतलो। एकदाच घेर करात आनी कबार करात पाकिस्तानाक आनी दाखोवन दियात भारता लागीं ताकद कितें आसा पळय ती। की एक वेळ आमचे विकास देशाचो ना केल्या उपकारता, आमचे लोकांचे सॅलरी ना वाडयल्या उपकारता, हय म्हागाई इल्या उपकारता, पूण ह्या पाकिस्तानाक एकदा तरी ठोकून काडपाची आवश्यकता आसा। आणि अशें जर आमच्या सरकारान केलें जाल्यार सगळी जनता जी आसा ही आमच्या सरकारा बरोबर आयज जे आमचे सैनीक मेल्यात जे विविध जातीचे आसात, विविध धर्माचे आसात, पण ते आमचे सगळे भारतीय आसात। त्यांच्या घरांनी आयज दुःखाची छाया पसरलेली आहे। त्यांच्या दुःखान आम्ही सगळे भारतीय माझ्या गावचे सगळे नागरिक हे लोक नागरिक सगळे आम्ही त्या दुःखान सहभागी आसा आणि आमचे सतीच्याच त्यांचे फाटल्यान आसात। पण आम्ही आयच्या मशाल मिरवणुकीन आमचं देशप्रेम जागृत करून आमचे देशप्रेम दाखवून दिले आसा। वाळपयच्या पत्रकार संघान पाकिस्तानाचो निषेध करपा खातीर वाळपयन शहीद स्तंभा कडेन कार्यक्रम घडोवन हाडलो। थंय आतंकवाद्यांचे पुतळे लासले। बरें जावं ना आमकां सगळ्यांक वायट दिसता आनी हे कोण केला पळय तेंचो कोणाचो तो धर्म ना हो। हे लोक आसा न्हू आपले फायद्याक लागून ते सगळे येवन हांगासर जे करता पळय हे केला तितून तेंचे खंयचेच हे कांय ना। तेंकां ते कसले धर्म मानना बेश्टे तेंकां ते मातशे लोकांची वाट लावपाचें असले धर्म तेंचो आसा। ताका लागून आमी तेजे बळी ना पडूंक जाय। आमी सगळे वांगडा रावन आमी आमच्या देशाचें रक्षण करूंक जाय। आतां उलयतना हांव आयकतालो दुसऱ्या सांगता जेन्ना आमी वयर आमी लेह लडाख गेल्ले तेन्ना आमकां मातशें बर्फ लागल्यार आमकां थंडी लागताली, पण ते चीनाक सारकें ते कितलेशे भितर -, डिग्रीन ते आमचे सैनीक आमी पळयले तेन्ना खरेंच आमकां आनी डॉक्टर आमी सगळे आशिल्ले तेन्ना आमी पळयलें की हेंचे आमचे जिवनाचें रक्षण करपा लागून ते आपले कितलेशे आपले प्राण आपले इतले घालता आनी इतले त्रास काडटा ते आमी खरोखरच तांकां सल्यूट करपाचें आनी धन्य फावटी तांकां आमी प्रणाम करपाक जाय। कित्याक तांकां लागून आयज आमी सुरक्षीत जाता। आमी हांगा आसा ते आमचे सैनीक आसा ते सगळे बॉर्डराचे रात दीस ते आमचे रक्षण करता आनी आमी हांगा सगळे एन्जॉय करता। आमी एन्जॉय करता तेंच्या आसती, पण आमी आज तेंच्या दुखान आमी सगळे आमचे दुख प्रकट करूंक जाय आनी आमचे तेंचे सगळ्यांचे वांगडा आमी सगळे वांगडा रावन आमी तेंचे दुखाचे तेंचे फॅमिलीचे खरोखरच तेंचे कौतुक करपाचें। आतांच एकट्यान सांगलें की आपल्या सरकारा कडसून कांयच नाका, पण जे कोणी आमचे भुरगे आमचे सैनिकाक जे मारला तांकां तुमी पयलीं खतम करा।
इन सबसे ऊपर उठकर देश के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक ये बदलने वाला नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ तो हुआ है, इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, अच्छा लगता है कि हाँ चलो शहीदों के लिए कोई कुछ तो सोचता है। क्योंकि हाँ थोड़ी सी शिकायत उनसे है जो यहाँ पे नहीं आए, शायद वो सो रहे होंगे या अपना काम कर रहे होंगे। वो शायद वो सो रहे हैं या अपना काम कर रहे हो, इसी वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि जो सीमा पर जो हमारे सैनिक हैं वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। फिर भी थोड़ा सा शर्म आती है उन लोगों को जो अगर यहाँ से निकल जा रहे हैं 5 मिनट अगर रुक के अगर थोड़ा सा सुन ले या थोड़ा सा उन शहीदों के लिए श्रद्धांजलि व्यक्त कर दे तो ये थोड़ी सी अच्छी बात होगी। फिर भी लोग चाहिए जो कि एक अच्छे भारतीय होने पर गर्व महसूस करें। तो हम लोगों को सबसे पहली चीज़ मैं पूरे भारत की तरफ से उन शहीदों के, उन सैनिकों के परिवार को प्रणाम करता हूँ। मी मेळ्ळे आसात असे जे क्रूर लोक आसा, वायट लोक आसा, वायट विचाराचे लोक आसा, हेंच्यांनी आयज धाड असो हल्लो करून आमच्या हिऱ्यांक म्हणटा ते मारल्या, ते हुतात्मे जाल्यात। आतां आमकां जर इतलो राग येयलो आसत पूण ते आमी जर बारीक विचार केलो जाल्यार हे 40-42 आमचे जवान आसा तेंचे जर फॅमिली आसा तेंचेर मोठे संकट आयज येयल्ले आसा। आनी आमकां खबर आसतली एकटो फॅमिलींतलो जर मनीस जेन्ना ना जाता तेन्ना एके फॅमिलीचेर कसो संकट येता तें खबर आसा। म्हणून आमी सगळ्यांनी सरकाराक म्हाका दिसता सांगचें पडटलें, सरकारान हेजेर कडो कसो या देशामध्ये राहणारे लोक, या देशाचं अन्न खाणारे लोक, या देशाचा अपमान या देशाच्या सेनेवर तुटून पडतात। यासारखं भ्याड कृत्य असं कुठेही होऊ शकत नाही, कुठच्या राष्ट्रात झालेलं नाही। एक इतिहास शिक्षक म्हणून असं वाटतंय की काणेकर सरांनी व्यक्त केलं की आपलं वय वगैरे, खरंच आता हीच वेळ आलेली आहे की आपण इथून बाहेर पडावं आणि आपला तो काश्मीर व्याप्त असलेला भाग असेल किंवा अन्य भाग असेल, खरं म्हणजे कीड ही आपल्या देशातच आहे। जी कार वापरली गेली, ज्या स्फोटकाने कार गेली ती स्थानिकांनी दिल्याशिवाय तो स्फोट होऊ शकला नसता। विमानातून ती कार काही आली नाही।